फुडल्या 6 म्हयन्याच्या भितर आमी डॉक्युमेंट रेडी करतले, विच इज फॉर द विकसीत गोवा 2030, विकसीत गोवा 2037 आणि विकसीत गोवा 2047. म्हणजे इट इज एन शॉर्ट टर्म, मिड टर्म अँड लॉंग टर्म, ह्या 3 हेजेर आमी आमचो गोल अँड टार्गेट सेट केला की आमी 2030 पर्यंत आमी खंय पावतले, म्हणजे वॉट टायप ऑफ डेव्हलपमेंट विल बी देर इन द स्टेट. की 2037 पर्यंत आमी फुल्ली डेव्हलप्ड स्टेट आसपाक जाय. आणि ताज्या खातीरच आमी सगळे जाण मेळून जर काम केलें आसत जाल्यार म्हाका दिसता इट इज पॉसिबल आसा. बट ह्या सगळ्या सेक्टरान इन्क्लुडींग द हेल्थ सेक्टर हे सगळे अशा पद्दतीचे आमी वेगवेगळ्यो पॉलिसीज ह्यो करीत आसा. गोंयचो प्लॅन इज विकसीत गोवा 2037. आमी सगळ्यात पेक्षा म्हणजे बाकीच्या सगळ्या स्टेटी पेक्षा 10 वर्सां पयलीं फुल्ली डेव्हलप्ड जातले. कित्याक जातलें हांव तेंय सांगता, कारण कंपॅरिजन आमकां जरी लिबरेशन 14 वर्सां लेट मेळ्ळें आसत, इन 1961 वी हॅव लिबरेटेड 80% ऑफ द टार्गेट, वी हॅव अचिव्ड 100%. जो टार्गेट आसतलो हो 2037, म्हणजे 10 वर्सां पयलीं आमी आमचे विकसीत गोवा हे कंप्लीट करपाक जाय. देशाच्या स्वातंत्र्याक जेन्ना 100 वर्सां पुराय जातली तेन्ना आमी डेव्हलपिंग स्टेट म्हणून उरपाक जाय, डेव्हलपिंग कंट्री म्हणून उरूंक जायना. इट इज फुल्ली डेव्हलप्ड आसपाक जाय. जे तुमचें व्हडलें कॉन्ट्रिब्युशन आसतलें, पुराय देश जेन्ना डेव्हलप जातलो आसतलो ताजो बेनिफीट आमच्या पेक्षा 50 वर्सां तुमकां चड मेळटलो.